गोयची शांतीप्रिय प्रदेश म्हूण पुराय जगात वळख आसा। फाटले कांय दीस जाले गोंयांतली ही विंगड धर्मामदली शांतिकाय इबाडपाक लागल्या। गोंयांत आता हिंदू, क्रिस्ताव, मुस्लिम धर्मामदी फूट घालपाचे यत्न जावपाक लागल्यात। अशीच एक घडणूक पेडण्या म्हालांतल्या कोरगांवांत घडल्या। कोरगांव पंचायतीचेर लोकशाही मार्गान अब्दुल करीम नाईकाची सरपंच पदाचेर निवड जाली। 9 पंच वांगड्यांच्या कोरगांव पंचायतीतले 4 पंच वांगडी अब्दुला वटेन रावले। स्वता अब्दुल धरून 5 जाण जाल्ल्यान त्यांची मेजॉरिटी जाली आणि तांणी अब्दुलाक सरपंच केलो। आता अब्दुल कोण, ताच्या घराण्याचो इतिहास कितें, ते फाटली कितली वर्सां कोरगांवात आसात, हे सगळे आमी फुडें हे व्हिडिओत तुमकां सांगतलेच। मात अब्दुल सरपंच जाला ते पळोवन काय हिंदुत्ववाद्यांनी कोरगांवात सभा घेतली। या सभेत तांणी अब्दुलाक कसाबाची उपमा दिली। इतलेच न्हय तर जे 3 बायला पंचांनी अब्दुलाक तेको दिला तांचे घराचेर चलून वचपाचे वक्तव्य केले। ते भायर ते 3 पंच बायलांचे चरित्र हनना सारखी वक्तव्याय केली। अब्दुलाच्या मुस्लिम धर्माक उद्देशून कापे शब्दाचोय जाहीर वापर केलो। आयकादी उतरा। वो म्हणटा कोरगांवचो सरपंच अब्दुल करीम नाईक वो खंय कसाब। या सभेच्या सुवातेर जमिल्ल्या पोलिसांकूय ताची शिटकावणी। आज भायर पुलीस चार पुलीस आसा। आता पुलिसांक सांगूंक सोदता हिंदू धर्माची सभा आसा ही आणि आमकां पुलीस फोर्साची गरज ना। हिंसा आसा, हिंदू धर्माक हिंसा ना। आणि ज्या टायमार आमी कायदो हातीन घेत आमी हे सोडचे ना। आमची आया भयणी सुरक्षित ना सध्या। आयज कोरगांव हे गांवांत आमी गांवपण जगपाचे आसा। जर आमच्या गोंयकारांक आमच्या कोरगांवच्या लोकांक धमक आसा, ही पंचायत आसा, ही पंचायतीन तुम्ही बरखास्त करपाची पाळी आसा। तो कोण सरपंच निवडून येयला तो कसा आसा। ह्या गांवांत तो कसा येयलो आसा तेका मॅक्झिमम 5 दीस दिया तुम्ही। 5 दीस दिया आणि तेका चॅलेंज करा। तुम्ही तेका व्हिडिओ करपाक जाय आणि एक विचारपाक जाय म्हाका आयज सभा आसतली म्हणून ज्या मेंबरान तेका सपोर्ट केलो तेंका निरोप गेल्लो काय ना। तेंका निरोप गेल्लो तुम्ही हांगासर सभेक या म्हणून कोणी सांगले तेंका तर तेंका निरोप कित्याक वचोंक ना। तो गेल्लो जाल्यार ते कित्याक घेवंक ना हे फाल्यां इन्क्वायरी जावपाक जाय। म्हणून दाल में कुछ काला है। हे जे लोक असतात हाणे मुस्लिम समाजाक उद्देशून कापे शब्दाचो जाहीर उच्चार केलो। ते भायर हे लोक जिहादी, तांकां धंदो दिवचो न्ही, तशेंच अशा सभांक ल्हान भुरग्यांक घेवन येयात म्हूण ताचें आवाहन। आमी तेंका धंदो दिवंक फावना, आमी आमचे रूम तेंका भाड्याक दिवंक फावना, आमी आमचे तेंका खंयची शॉपां आमी तेंका भाड्याक दिवंक जायना। तुमकां कळटा हांव कोणा बद्दल उलयता ते कोण? कापे जावन आसा जिहादी। हेंका आमी जर आमची शॉपां हे ते दिले जाल्यार आमीच खंय तरी आमकां त्रासान घालतले। शिकयना आमकां ह्या असले सभेन आमी दाखोवंक जाय हे जिहादी लोक आमच्या विरुद्धान कशें काम करता। म्हणून हे ल्हान भुरग्यांक हांगासर हाडपाक जाय। तेंका कळपाक जाय हे लोक कशे दरिद्र आहा ते आमकां हिंदू धर्माक कशें कापपाक फुडें सरता पळय ते। म्हणून आमकां गरज आसा हे असले सभेक हिंदूची जेन्ना सभा जाता ल्हान भुरग्यांक हाडात आनी शिकयात। आयकोनी भाशणां तेंच्या मनान एक जागृताय उबी जावनी। आमचे हे 4 ज्यो भगिनी आसा ज्यो आमच्या हिंदूच्या आमच्या 4 हेच्या विरुद्धान गेल्लेले आसा, आमी तेंका विनंती करया ना आमी तेचे आक्रमण करून कोणाचेर येवंक ना। कारण ते आमची हिंदू आसा ती भगिनी आसा किंवा आमचे ते भाव आसा। आमी तेंका एक चान्स दिवया, आमी तेंका समोवया आनी आमी तेंका आमचे कडेन हाडपाचो आमी प्रयत्न करया। शेवटी आमचेच ते, आमी हिंदूच ते आमचे। अब्दुलाक तेको दिवपी ते 3 बायलांनी माफी मागची म्हूण हे हिंदुत्ववादी बायलेची मागणी। माफी मागची पडटली कित्याक तू हिंदू आणि हिंदूंचे हे संस्कार ना। तुवें आज आमचेर हल्लो केलो, तुवें आमच्या भावना दुखयल्यो, तुज्या खातीर आज आमकां लज भोगची पडटा। कोरगांव गांवचो कितको संस्कारीत गांव, कितको आमकां आनंदान रावता, पण तुमी 3 बायलां खातीर आज आमकां लज भोगची पडटा। हे आमी विचारलें न्हू आज? ओके, जर आजच्या सभेचो इतकोच उद्देश आसलो। हाणेन तर ते 3 बायला पंचांचेर थेट चरित्र हननाचे आरोप केले। ते 3 बायला पंचांनी पैशांक खातीर धर्म विकलो, तशेंच अब्दुलाक तेको दिवपी 4 पंचांचे तुकडे जातले तेन्ना ते मेरा अब्दुल वैसा नहीं है अशें म्हणटले म्हूण ताजें हें भडकाऊ भाशण।
पंचायतीची 2 वर्साची 5 वर्सां तुमच्या वांगडा आसतली हिंदू धर्म म्हणून तुमकां लायफटायम जगपाक जाय खंय गेली आमची मातृशक्ती गांवांत हिंदू धर्माच्या विरुद्धान 3 महिला भायर वयतात जाल्यार हे गांवची महिला करतात तरी कितें दिवाळीचो सण आसलो तुळशीचे लग्न गांवांत चालू आसा या गांवांत सण धर्म हिंदू धर्माचो सण आसतना ही 3 बायलां खंय गेली त्या दीस विचारा प्रकाराच्या घरा वचून आपल्या घरात हिंदू धर्माचो सण तुळशी विवाह चालू असताना ही बायलां खंय गेल्ली कोणा वांगडा गेल्ली या गांवकार लोकांना हांव विचारता हो प्रश्न तांकां विचारतले काय ना तुम्ही विचारतली सांगा म्हाका हिंदूच्या महिला उभी राव आणि सांगा तुमका ही लस 3 बायला हिंदू धर्माच्या विरुद्धान वयता आणि हिंदू बायला कशे उभी राहू शकता हे बायलांक एक कलंक जाय हिंदू बायला थोड्याच्या पैशाक लागून त्या पॉलिटिक्साक लागून हिंदू धर्म विकू नका आम्ही म्हणतात सगळ्यांक खबर आसा ही छोट्या आमची लव जिहाद चालू आसा लव जिहादान आमच्या धाकट्या चेडवाक फोटयल्या वयता आणि ती चेडवाक कशे फोटयतात ते कशे तेंचे कडेन गुण आसा म्हाकाय खबर ना चेडवाक फोटयता आणि चेडवाक मागीर कितें म्हणटा सांग मेरा अब्दुल वैसा नहीं है मेरा अब्दुल वैसा नहीं है वचन मी है या गावात तेच चालतले तुमका कळले तुमच्या 40 कुडके हे 8 जणांच्या 40 कुडक्या जातले फुडकेची भरतले त्यांना कळलो मेरा अब्दुल वैसा नहीं है व टॅक्सीवालो हे हिंदुत्ववाद्यांच्या स्टेजीर आशिल्लो होच तो टॅक्सीवालो जो टॅक्सी ॲपाड आंदोलना वेळार म्हणटालो की आमकां 2 भाडी मारून घरा सुशेगाद न्हिदपाक जाय ह्या प्रकरणात तो कितें म्हणटा आयकात युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स शिवछत्रपती युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स तुझ्या आम्ही मोपाच्या देता आणि आम्ही टॅक्सीकार म्हणून आम्ही आमचा धर्म खंय सोडवना आणि हेचे कोरगांव सोवा पळय एक मनीस जर आमच्या इथं 8 जण फोडून जर खंय तरी आम्ही हिंदू साम दाम दंड भेद हे सगळे मानतो आणि त्यांचे फक्त कितें दंड आणि भेद हे त्याचा शिकलेला आहे त्यांच्या धर्मात आणि आमका साम दाम दंड भेद हे सगळे शिकलेले आहात पण हे आता साम दाम सगळे विसरून दंड आणि भेद कितें करपाचो पळय आणि कसं करता ते आम्ही त्यांना शिकवूया ड्रायव्हर म्हणून आज कितक्या 06 गाडी हांगासर होता सगळे वेळार मुश्कील आसा सगळे ड्रायव्हरचे आज ते पात्र जाल्ल्या आमच्या घरात येता घरा कडेन हे चलयता कोरगांवच्या टॅक्सीवाले की पाया पडून म्हणटा एक ड्रायव्हर सुद्धा आम्ही शिवछत्रपती युनायटेड टॅक्सीचं कितें केला फक्त आमचं जे अस्तित्व टिकून धरपाक लागलो आम्ही पण धरले न्हू जाल्यार आमचं अस्तित्व नसतलें हे सभेचे उद्दिष्ट पुराय जाले परतून एकठांय येवपाची गरज पडली जाल्यार सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो उलो आयज ह्या सुवातेर एकठांय जावपाक फाटलो एकूच उद्देश आशिल्लो की जे कितें गैरसमज आमच्या भितर आसा ते पयस जावचे आनी आमी परत एकठांय येवचे हे आयज बरें चिन्ह आसा की त्या नंबरांनी फुडाकार घेतला आनी त्यांच्या वोटरांनी फुडाकार घेतला आनी हेचेर ते तोडगो काडटले आनी जे बहुसंख्य लोकांक जाय त्या प्रमाणे जातले आनी ही सगळी लोकशाय तेन्ना ह्या निर्णयाक सगळ्यांनी मान्यता दिवची आमकां हेच्या फुडें वचून गांवांतल्या गोव्यातल्या प्रत्येक काना कोपऱ्यान वचून जे हिंदू युवक जे आसा त्या हिंदू युवकाक ह्या कार्याकडे जोडपाचे आसा म्हणून ही सभा घेतली गेली ही सभा यशस्वी करच्या करता तुम्ही सगळ्यांनी मोठे योगदान दिलेले आसा आता जाच्या नावान हे शबय घालतात तो व कोरगांवचो नवनिर्वाचित सरपंच अब्दुल करीम नाईक ताची सरपंच पदाचेर निवड जाली ताका हेर 4 पंचांचो तेको तातूंत 3 बायला पंचांचो आस्पाव आसा कोरगांवचे अब्दुल करीम नायकाच्या घराण्याक मोठो इतिहास आसा कदंब काळाचे ताम्रपट आपल्या पूर्वजांकडेन आसा ते भायर गोंय मुक्ती लढ्यातूय आपल्या पूर्वजांनी योगदान दिल्लें आसा ही माती हो देश आणि तिरंग्याचेर आपली जान कुर्बान आसा अशें चोख प्रत्युत्तर सरपंच पदाचेर निवड जाल्ले उपरांत अब्दुल करीम नाईक हाणें हिंदुत्ववाद्यांक दिला ताणें आपल्या घराण्याचो इतिहास सांगलो ते भायर आपली तुलना कसबा वांगडा जाली हाची खंतूय ताणें उक्तायली
या त्याचं राजकीय हात काय असा म्हाका काय खबर ना, पण गजाल कशी आसा, असे लोकांनी नका नका ते कमेंट्स आणि नका नका ते म्हणप ना की आम्ही एक सारखे देशप्रेमी राज्यप्रेमी आम्ही गोंयासून तुम्ही मुद्दाम बघा इतिहास काढून बघा आरकुळाची किंवा त्या आजोबाचा होता थोडं आमच्या आज्याचं नाव वाचून आसा पंचायतीच्या एंट्रन्स मारताना थंयसून आमच्या आज्याचं नाव आसा इस्माईल फरीद ना ह्यो आमचो जाणटो तो आमचो आजो त्याच्याकडे तामरपट आसा फ्रीडम फायटर तो आणि अर्धे फ्रीडम फायटर तुम्ही विसरतात कशी आम्ही काय घाटी खंयसून आयिल्ले असो अरे आज इतिहास असा 500-550 वर्सां आम्ही कोरगांवान असो आणि इल्लो आणि माझं शिक्षण तर कोरगांव कमळेश्वर हायस्कुलान मी असं सगळं शिक्षण आमचं नाही झालं तरी असं तुम्ही असे नका नका ते टिका हे करप ना आणि लोकांची दिशाभूल करप ना ते म्हणणे आता दुसरे 4 जाण आतां येतले सगळीं हे थारलेले एकाक एक ठरावीक पिरियड म्हणून आणि तो कोण नागविकार ताका मेळपाक आसलो तो आमकां मेळूंक ना आणि तुमी मदले मदीं बायपास करून सरपंच जालो म्हणून तुमचेर आरोप आहा असो बघा ह्या गोष्टी कसो आसा माझा त्याचं म्हणणं का त्याचो टाईम असलो म्हाका काही खबर ना आणि अजिबात म्हाका म्हणा की ह्याच्या पुढे तो असलो आता ठरयता कोण ते बॉडीच ठरयता की ह्याच्या फुडलो जातलो कोण पंच त्या आधाराचे ठरयले आणि मी त्याका निवड झाली माझी म्हणून मी आज ह्या जागेर बसले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आता तुम्ही भाजप म्हणून सांगल्यात न्ही त्यांचो हें आहा की न्ही भाजप हारली आमी खरे भाजप तुम्ही भाजप न्हू आमी भाजप हारली डिफीट जाली आणि आमची आता सत्ता जो गड आहा तो भाजपाचो ना तेजेर हाजेर तुमचे बघा विचार करणारे लोक हजार तऱ्हेने विचार करतात त्याच्याबद्दल काय ना ह्योच तुमकां मोठं उदाहरण आसा की भाजप मी असं काय ना मी म्हाका आज 7 ते 8 वर्सां जाली माझो मेंबर आसा की भाजपाचो जेव्हा बाबू आसगांवकर साहेब असले थंयसून ते बीजेपीत गेले थंयसून मेंबर आसा मी अजून काही थंयच असत मी खंयच्या पक्षांचं रूपांतर चेंज जावन आमी बीजेपीच आणि बीजेपीच आसतले ह्या 100 थंय सुद्धा आमच्या जातीचे 4 तरांचे लोक असतात थंय हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन सगळे लोक आसा पण तेव्हाच आम्ही ह्या भावनेन ते म्हाका भोवूंक ना आणि दुसरे फावट मी जिंकलंय ती ही खरी म्हणजे म्हाका माझी पोस्ट पावती आसा त्या पोस्ट पावतीच्या निमित्तान म्हाका तेंच्यानी जिखून दिल्लो आसा नाजाल्यार तुम्ही समजा की पहिली फावट मी जिंकले म्हणजे खंयच्या तरी चुकान लोकांनी म्हाका मतां घातली तसं ना म्हणजे तेंच्यानी म्हाजेर तो विश्वास दाखयलो की कामां करतलो जाल्यार ह्यो फुडें दितलो फुडें काहीतरी आमची वाटचाल आणि आमची आपली फुडें काहीतरी घेऊन वयतलो कागद पेपर तर ह्योच घेऊन वयतलो ह्या निमतान म्हाका जिंकून दाखयलो आणि त्यांच्या सगळ्या पोस्ट पावतीक आमी खरं उतरले आणि म्हणून म्हाका दुसरे फावटी ते म्हाका निवडणूक जिखून दिली तेंच्यानी आणि गेल्या फावटी मी सरपंच जातले आसलोय पण कारण राखीव असलो तर रिझर्व असली महिला खातीर म्हणून आमकां थंय चान्स पडून म्हणून डेप्युटी सरपंच माझी फुल स्टॉप लागलो आज खंय तरी ते ओपन झालं आणि आज म्हाका त्या चान्स मेळ्ळो आणि म्हाका माझ्या वांगड्यांनी म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केलो त्याच्याबद्दल मनासून परत एकदा आभार म्हणटा पण अशें करून दिशाभूल लोकांची करपाची न्हय अशें म्हाका दिसता आणि मेन म्हणजे सांगपाची ही लोकशाही आसा या लोकशाहीन सगळ्या लोकांक कळपाक जाय की सगळ्यांक तो समान हक्क आसा सगळ्यांचो रायट सारको आसा कित्याक लोकांक काय कळना कळपाक जाय न्ही की आमी काय डायरेक्टली वचून आयात जावंक ना न्हू आमी ते सारखे चालनाची आसा त्या हिशोबान जावन इलेक्शन घडयला इलेक्शन जिंकलो इलेक्शना फुडें आमी सगळी कामां केली त्याच्या वरून ह्यो ह्या पदावर आसा आणि सगळ्यांक म्हाका दिसता तर जितके आमी कोरगांवचे वचून किंवा गोवा भायले सगळ्यांक अभिमान दिसपाक जाय की अब्दुल फुडें आयले आणि अब्दुल फुडें येयला खंय तरी तेचे खंय तरी विचार तेचे संस्कार तेचे आचार विचार हे बरोबर आसा म्हणून म्हाका सगळ्यांनी उचलून धरला गोष्ट कोणूय सरपंच आणि खंयचेय पद भोगना ना तेका ह्याच्या फुडें खूब कळवळ आणि खूब आसा तशेंच आमचो आजो जो म्हणटा फ्रीडम फायटर म्हणटा तो इस्माईल फरीद न्हय ह्यो सुद्धा मोठो देशप्रेमी आमी राष्ट्रविरोधी न्हय आमी देशप्रेमी आमच्या हातीन सदीच झेंडा आसा आणि सदीच आमी ते घेवन पडल्या कित्याक तुमी त्या कसाबा बरोबर आमची तुलना करतात कोण कसाब ह्यो तो प्रशांत रावल यांनी अशें तेणी म्हणपाचें न्ही तेणी रियली म्हाका समज तो माणूस आसा जाल्यार तेणी रियली सॉरी म्हणून म्हाका सांगपाचो आणि असं म्हणून तेणी सबन आमचं गांव दूषित करपाचें न्हय तेच्या कडेन मी जाहीर म्हणटा की असं तेणी करप न्हय आमकां खरंच वेदना दिसता आमचे तोंड बघा आमी तुमकां खंयचो तरी तालिबानी दिसतो खंयचो तरी आतंकवादी दिसतो बघा मरे आमकां आमी कशे लोक असो असले लोक येतले वयतले खूप तरेचे असतले पण तुम्ही कोणाक तांकां बळी पडा नाका तुम्ही म्हाका स्वता म्हाका दिसता जाणट्यासून नेणट्यासून धाकटो सगळे लोक म्हाका वळखता असतले ना अशें ना सगळे बारीकसून बारीक लोक आणि माझे विचार तांकां सगळ्यांक खबर आसतले दुसरी गजाल आमी खरें सांगता आमचो सपोर्ट आसा तो प्रवीण आर्लेकराक आसा त्याच बरोबर आम्ही बीजेपीचे समर्थक बीजेपी बरोबर आम्ही खाण लावून काम करतले आम्ही खंय तरी भरकटलेले ना आम्ही आसा ते जाग्यार आसा प्रवीण आर्लेकराक सांगपाक सोदता ह्या मिडियाच्या माध्यमातून की आम्ही प्रवीण प्रेमी आसा येदा कदाचित काहीतरी ताका मनाक ठेस पोचले जाल्यार आम्ही मनासून काळजून ताका सॉरी म्हणटा पण आम्ही तेचे खंय तेणी चुकीचो आणि मनासून असलो काहीतरी
विचार घेवपाचो ना, आम्ही तेचेच असो हे तुका सांगता. अब्दुलाक तेको दिल्ले ज्या 3 बायला पंचांचेर हिंदुत्ववादी संघटनांनी नाका नाका ते आरोप केले, तांच्या चरित्र हननाचो यत्न केलो. तांणी आपल्यो भावना उलोवन दाखयल्यो. कांय जाणांच्या दोळ्यांत उदक आयले, मात तांणी कांयच चुकीचे केल्ले ना हाचो परतून एक फावट पुनरुच्चार केलो. नमस्कार. कालची सभा जी झाली तेंच्यांनी जे ठरयले की कोण चुकता आणि कोण बरोबर आसा हो अधिकार तेंकां हांवें दिवंक ना आसा. माझें डिसिजन आसा, लोकांनी म्हाका निवडून हाडला, म्हाका मतां घालून ह्या लोकांनी पंचायतीन हाडलेले आसा. सो पंचायत म्हाका सांगता की सगळ्यांक समान अधिकार आसा. अशें न्हू की कोण खंय तरी मुसलमान आसा आनी कोण खंय तरी क्रिश्चन आसा आनी कोण हिंदू आसा आनी हिंदूंकच सरपंच करूंक जाय अशें खंयच बरयलेलें ना आसा, खंयचरच ना आसा. आणि हिंदू मुस्लीम करणारेच लोक आतां सांगता की तुमी तेका सपोर्ट केल्यात आनी तेज्या वांगडा गेल्यात, तुमी तेका कशें सरपंच केल्या. कामा खातीर आसता ती अशी पर्सनली 4 लोक येतले आनी ते टार्गेट करतले आनी गांवांतल्या लोकांक विचारा न्हू की तेंकां कितें इश्यूज आसा जाल्यार गांवांतल्या लोकांक कांय प्रश्नच ना आसा. पंचायतीन सरपंच जावचो कोणूय जावचो, जेणी काम करून दाखोवचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. आणि हे जे लोक येता भायरसून लोक येता आणि जे आमकां टार्गेट करता तेंकां आमी तेंची उतरां आमी कित्याक खरी धरतली, कित्याक ते टार्गेट करूंक गेलेले. तेंकां एक विशय करपाचो सो तेंच्यांनी एक विशय केलो, इशू केलो, तो तेंचो समज आसा. आमच्या पंचायतीन जी आमी जी पंच म्हणून जी निवडून येयला तेंकां हेच्या बद्दल कांयच ना आसा. दुसरे लोक येवन प्रेशरायज करतले तेका आमी तशें आमी प्रेशरायज जावपी लोक ना. नमस्कार करता. काल हिंदू परिषद झाली तेतून असे बोलणे झाले की बायलांक पळोवन हेले पळोवन हेले रातोरात आणि ती बायलां रवली म्हणा म्हणजे अब्दुलान हेली आमची फॅमिली ना. तर असे बोलणे झाले की दिवाळी असली, आम्ही व्हडली दिवाळी असता, धाकटी दिवाळी असता. व्हडली दिवाळी आम्ही घरान करतात, भुरग्यांक आमची सुटी पडटा, एक 8-10 दीस सुटी पडटा. म्हणजे आमकां रायट ना फॅमिली आमच्या व्हरपाक. महिलांक ही रायट आसता म्हणजे खंय तरी आपल्या भुरग्यांक घेवन भायर वचून 4 दीस स्पेंड करपाचे असो रायट ना. जाल्यार काल परिशदान जेन्ना हिंदू परिशद जाली न्हू थंयसर एकल्या सरान उलोवन गेलो की अब्दुलान तांकां बायलांक लिपयली. ही कसली भाशा? तूं एक हिंदूच आसा आनी हिंदू महिलांकच अशी जर अशब्द जर बोलता न्हू जाल्यार कसलो तुजो हिंदुत्व? मुसलमान, हिंदू, कॅथलीक ही सगळी आमचीच आसा. तुम्ही असे म्हणजे मिसअंडरस्टँडींग करूं नाका की हेका वायट सांगू नाका. आमचे जेव्हा मी सगळ्या कोरगांवाक जे माझे नागरीक आसा वॉर्ड नंबर 6 निवडून येयला, सगळ्या माझ्या लोकांक कोरगांवच्या रिणार आसा तुमच्या कित्याक हांव एक पंच म्हणून निवडा दिला. आम्ही अशी कांयच गांवा खातीर जे हिताचे आसा, जे योग्य आसा अशें डिसिजन घेतली फुडें. आणि अशें तुमी जे उठयतात न्हू की महिला खंय तरी रॉंग डिसिजन घेतात जावं हिंदू समाज हे उठयला तुमी, प्लीज अशें करचें न्हू. कित्याक आमकां बायलांकूय रायट आसा की आमचो जो आमी जे निवडटात ते आमच्या हेतून निवडटात, आमचो डिसिजन तो. ज्या कोरगांवात हिंदुत्ववाद्यांची सभा झाली ताचेर आता थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. खाजगी हेवेदावे आणि खासगी सावांची तिडक काडपाक हे सभेचे आयोजन केल्ल्याचो आरोप. कोरगांवात सगळे एकठांय रावतात तातूंत फूट घालची न्ही म्हूण शिटकावणी. घडला पळय खरें जे वायट घडलेलें आसा. आनी हांव तुमकां सांगूंक सोदता, आमी कोरगांवान अशे लोक आसा की सर्व धर्म समभावान रावता. जे आमी क्रिश्चनाच्या हेका वयता, तेंचे कितें आसता सण, आमच्या त्या सणाक चवथी घेता, आमी मुस्लिमाच्या सणाक वयता, सगळ्याच्या धर्मान आमी येता. आनी आमकां जेन्ना निवडून हाडटा पळय तेन्ना आमी एकट्याचो कोणाचो रावना. जो मत घालता सगळ्या जातीचो लोक मत घालता आनी तो निवडून हाडटा. ज्या टायमाक निवडून येता पळय तो मनीस स्वतंत्र ना, तो लोकांक म्हणजे लोकांक घेवन जाता. आमी एक हे रावन स्ट्रॉंगली हे दिवंक जाय. आनी काल येयल्ले ते कोण येयल्ले? मडगांवसून येयल्ले, वास्कोसून येयल्ले, कोरगांवच्यान कोणाकच प्रॉब्लेम ना. हे हाडले, हे भगतान हाडले. त्यांचो पर्सनल इश्यू आसा, ह्या भगताचो पर्सनल इश्यू आसा. तेणी ते केशी जो विशय केशी अब्दुलाचेर घातलेला. अब्दुल हो भाडकार आसा, तो भाडकार ना. अब्दुल हो पयलींच्यान भाडकार आसा आनी तेंचो पर्सनल इश्यू असल्या कारणान ते डिस्टर्ब करता लोकांक. लोकांनी हेजेर डिस्टर्ब जावपाची ना, कळ्ळें न्हू. आनी आमचो आमदार आहा स्ट्रॉंग आसा, आमी आमदारा फाटल्यान आसा. आमदार ह्यो असो आहा की आमी लोकांनी सगळ्या जातीच्या लोकांनी आमी निवडून हाडला, तो एका जातीच्या लोकांचो न्हू. आनी जर बीजेपी अशें म्हणटा न्हू सुद्दां, बीजेपी जर फाल्यां सांगता
की मुस्लिमांक तुम्ही केल्यात किंवा आनी कोणाक केल्यात जाल्यार आमी फाल्यां ताका देंवयता, पण आमकां वयल्यान कोण तरी स्टेटमेंट दिवनी की मुस्लीम नाका ख्रिश्चन नाका अशें सांगा तुमी. आमकां खबर आहा BJP आहा पळय सगळ्या धर्मांक घेवन चलता, ते एका खंयच्या धर्मांक घेवन चलना आनी आमचो आमदार आहा तो तोच करता आनी आमदारा मुळे आमी आज आसा. देवानंद गावडे म्हणून सर आसा, देवानंद गावडे म्हणून सर आसा. हांव मागता CMा कडेन ह्यो देवानंद गावड्याक कोण पेमेंट दिता? सर इस्कॉलान शिकयता पळय, कितें शिकयता तो आयज? व्यासपीठार उलयता की हिंदुत्व. अरे नाम लायलो म्हणून हिंदू न्हू, मनान आसूंक जाय. आमी काय आमचे देव सोडूंक ना, धर्म सोडूंक ना. आमी सगळे आमी हिंदू म्हणजे तेका कळोंक जाय. हिंदू म्हणजे आमी संस्कृती हिंदू, वेलकम करता लोकांक. खंयच्या हेचो लोक येयलो तरी आमी वेलकम करता. तशें घरान कोण पावणे आहा तशें आमी हिंदू मुस्लीम लावंक दिना. देवानंद गावड्याक हांव सांगूंक सोदता, तूं रिटायरमेंट घे. तूं जो आतां झेडपीक रावंक सोदतालो तो अशीच मतां घेतलो तो हिंदू मुस्लीम सांगान. आमकां काय हिंदूच सगळे जाय आनी मुस्लीम नाका ख्रिश्चन नाका अशें आसा? ताका रिटायरमेंट घेवनी पगार जो गव्हर्मेंटाचो घेता पळय तेणे घेवपाचो ना आनी तेणे राजकारणाचो वचपाचो. राजकारणान म्हणजे ताका राजकारण जावचें ना. कितें सांग, तो जातीवाद करता हिंदू मुस्लीम. तेजेर हें तेणे करपाचें नसलें. जर ताका दिसता तेणे जाहीर माफी मागूंक जाय लोकांची. तो गव्हर्मेंटचो पयसो सांग तूं हें करता पळय इस्कॉलान तूं कितें भुरग्यांक म्हण न्याय दिता आसतलो? हिंदू मुस्लीम म्हण दिता काय नाम लाय म्हणटा अशें करूंक जायना तेणी. तो बऱ्या भाशेन इस्कॉलान काडटा न्ही, इस्कॉलान बऱ्या भाशेन दीस काडपाचें हांव ताका इतलेंच सांगता. आनी तुमचे हांव धन्यवाद मानता. पर्सनल विश्वास फक्त भगत आनी कोणाचो ना. गांवांत सगळे बरें आसा. ह्या भगतान देवस्थान लोकांच्या घराचेर ह्या डॅमिनेशनाक घातलेलें आसा. जर एक घर डॅमिनेशनाक गेले देवस्थांतले की जशी हरमळा जाली पळय तशी जातले. हे पर्सनल इश्यू घेवन जावं नाका. हांव ताकाय सांगता तूं शांत खंयतरी राव. तुमचे पर्सनल आसा ते पळय पर्सनल दवर. लोकांक गांवांक त्रास करूं नाका अख्ख्या. आता या सगळ्या प्रकरणांतल्यान काय प्रश्न उपरासतात ते असे. जे अब्दुलाचे पूर्वज गोंय मुक्ती लढ्यात वांटेकार जाल्ले आनी फाटली कितलीशीच शेकड्यांनी वर्सां जाली त्या कोरगांवां रावतात, तेन्ना अब्दुलाक कसाबाची उपमा दिवपाचो अधिकार स्वताक हिंदुत्ववादी म्हूण सांगपी ह्या लोकांक कोणी दिलो? लोकशाही मार्गान जाल्ल्या अब्दुलाच्या सरपंच पदाचे निवडीत धर्माच्या अफूची गुळी लोकांक दिवप म्हळ्यार हो संविधानाचो अपमान न्ही? समाजाची शांती इबाडपाची ही कृती परतून कोरगांवात जावची ना हाची हमी सरकार घेतलो काय? अब्दुलाक ह्यान फुडें सरपंच म्हूण काम करतना कसलोच आडखळ येवचो ना हाची हमी कोण घेतलो? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.